Good afternoon, guys. Welcome to my new vlog. कशे आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे मग तेच भाशे हांव अलिशा टायगर आनी हामादा गायज आमी हाय बरी आणि आयज गायज तुमकां आमी समती आफ्टरनून मेळ्ळे ओके कित्याक आमी न्हू मॉर्निंग मातशें बिजी आसली मॉर्निंग गायज आमी सगळे आमगेलें काम जाग्यार घालताले कितें अशें तशें आहा तें गायज सगळें केलां कित्याक गायज आमी न्हू आयज आसपा नाय आमी आयज वयतलीं स्विंडन ओके सो स्विंडन सोन गायज मागीर आमी खंय वचपा आहाय ती तुमकां आमी मागीर फाल्यां दाखयतली ओके बट गायज इसो नाकाय हो आयचो व्लॉग चोवपाक ओके सारको इंट्रस्टींग आसतलो आनी तुमी चोयतली गायज कितें आनी कितें ना तें ओके हेचो येयलें अलिशा. गुड आफ्टरनून गायज कशें तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी आनी टँक पिता वेदर ओके हा आयज न्हू रे तितू गरम ना बट ओय कितें सांगपा वयता तुमकां ओय आमगे ब्लॉग बरो एक्सायटींग आसतले दिसांनी सो चोयत राय वॉट यू से लवर ऑफ कोर्स आनी हेचो मशीन आपणे पॅकिंग करून दवरला पॅकिंग करता तो बॅग पॅक मुगेलें रेडी करून दवरला आनी होचो गायज टायगर हा टायगरान तुमकां गुड आफ्टरनून म्हणना से गुड आफ्टरनून माय बॉय गुड आफ्टरनून केशें आहाय तुमी सगळीं समजता सगळीं आहाय म्हूण बरी आनी गायज आमी न्हू टायगरा व्हरपा नाय टायगर आसतलो हिंगा टायगरा बरी आसतलो हमादा दीदी चोयतले आनी भैयाई आसतलो गायज तांकां सगळें एक्सप्लेन केलां तेगेलें कितें करपाचें कितें घालपाचें खावपाक गायज तें सगळें हमादाकूय सांगलां आनी दीदी म्हणटू जाणा तेगेलें सगळें ओके टायम टू टायम दीदी घालतली तेका जेवणा आनी केदो भायर येतलो केदो भितर येतलो तेंय सगळें तांकां टायमींग बा सगळें सांगलां ओके गायज कित्याक तें काम आहा आयज एक दिसा ऑफ हा तो न्हू रे मागीर आयज ऑफ आहा तो आनी मागीर काम आहा आनी गायज मॉर्निंग कित्याक दाखोवन आमी तुमकां कित्याक मॉर्निंग न्हू आमी 2 दीस ना म्हणल्यार गायज सगळें जाग्यार घालन सगळें साफ सफाई केल्या कित्याक न्हू मागीर येता म्हणल्यार गायज सगळें मॅस आसतलें मागीर बरें दिसना यू नो मागीर आडकोडेश जाता म्हाकाय जाता आनी आलिशाकूय सेम गायज लायक जायना आनी तेच भाशेन हामादागलें करपाक गायज तो आम आसपा न्हू तेगे जेवणाचें बा सगळें गायज तेका रेडी करून दवरलां ओके हालीं थोडी वस्तू जाय आमकां ब्रेड आनी एग्स गायज ती आतां आमी वचोन हाडटली हेजे मुखार आमी वयतली हय सो तेगेलें आमी सगळें रेडी करताय गायज तेकाय कांय त्रास जावपा जायना न्हू सो तो एकटो आसतलो एनीवेज तो जाणा रांदपाक आपल्याक गेलो ब्रेकफास्ट बा करपाक बट जेवणा गायज तेका कोण सगळें फ्रिजान बा दवरलो हा सगळें सो जेवणा कांय प्रॉब्लम ना हालीं तेका ब्रेकफास्ट इन केस तेका जाय जाल्यार एक्स्ट्रा कितें खावपा जाय जाल्यार आनी थिंग चीज बा सगळें आहा तो गायज तो आपल्याक कितें जाय तें करता तेगे कांय प्रॉब्लम ना हालीं टायगराक काय प्रॉब्लम बट टायगराकलें गायज सगळें सॉर्ट आउट केलो आहा कित्याक दिदीकूय सांगलो आहा आनी हमादा एक्सायटेड आहा कित्याक ताका चोवपा मेळटलो न्हू तेका येस सो आतां वयताय गायज आमी आमगेले कितें म्हणटा ब्रेड आनी एग्स हाडपाक गायज आनीकूय काम आहा कितें बारीकशें तें तुमकां आमी मुखार दाखयतलीं ओके सो गायज आमकां मेडिसन हाडपाक गेलो न्हू मस्तिक्यान मुगेली सो म्हाका तें एंटीबायोटिक्स दिलोले एक दिसा सो त्यो हांवें कलेक्ट करूंक ना कित्याक म्हाका आहलोल्यो ओके तें थिंगा दवरली मुसता तेंका नाक म्हूण सांगलो हांवें आनी जाय जाण म्हाका मुगे हेल्था जाताली इवन मॅगीनूय पयर कमेंट गायलोलो तुगे ब्लड प्रेशर केस आहा म्हूण गायज ब्लड प्रेशर यू नो इट्स स्टील अप एंड डावन तेका लागून आतां म्हाका अंडर ऑब्जर्वेशन आहलो हांव सो आतां ब्लड प्रेशर टॅबलेट दिले म्हाका फॉर 2 weeks ओके सो डॉक्टरान त्यो घे म्हणलें आनी मागीर चोवया म्हणलां सो त्यो बाय मिस्टेक म्हाका तेणें एंटीबायोटिक्सा टॅबलेट दिलो सो आतां कलेक्ट करपा वयना परतें सो खबर सो गायज आतां आमी वयताय आनी मागीर तुमकां मेळटाय ओके हूंय वचना काय गायज चोयत रावाय आनी तेच भाशेन गायज हांव तुमकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा जे कोण न्यू सबस्क्रायबर येयलो आहाय आनी जे कोण पयलींचे आमगे सबस्क्रायबर आहाय तांकांय थँक्यू म्हणटा आनी जे कोणें सबस्क्रायब केलें ना तांकां गायज विचारता तुमी कोणा रावलें सबस्क्रायब करपाक केदो करतलीं करूं नाकाय 3K तुमकां आमकां ओके सो जेन्ना 3K हिट जातले गायज आमी लायव्ह येतली जरी तर तुमकां जाय आमी लायव्ह येयलोली गायज न्हू बेग्यांतले बेगीन सबस्क्रायब करे आनी 3K करूया आनी आमी मागीर लायव्ह येया ओके जाय जाणांन सबस्क्रायब केला जाय जाणांन केला सबस्क्रायबर्स येयले आमकां न्यू या आनी न्यूय कमेंट्स येयले जायते न्यू सबस्क्रायबरांक गेले सो थँक्यू सो मच बरें दिसता हांव मातशी वाचून दाखयतालें मातशी मोप मागतालो आनी आमले चोय रे म्हणलें आनीक बरो कमेंट येयलो म्हणलें आयज यू नो फ्रॉम अ न्यू सबस्क्रायबर येस गायज म्हाका बरें दिसता जेन्ना तुमी म्हगेले ब्लॉग न्हू तुमकां लायक जाताय जेन्ना हांव कितें दाखयता गायज तुमी म्हणटाय मातशी व्हडले ब्लॉग घाल मातशी प्रॉब्लम ना आमकां लायक जाताय म्हूण गायज थँक्यू सो मच ओके आनी गायज तुमी जाणाय जेन्ना हांव दाखयता न्हू समथींग डिफरंट भाशेन दाखयता ओके
आणि जावन हांव व्हडली जाताय म्हूण बट तरी आसतना मेन थिंग गायज तुमकां लायक जाताय ओके आय एम व्हेरी हॅपी गायज तुमकां आमगेले ब्लॉग लायक जाताय म्हूण ओके सो थँक्यू सो मच आणि गायज जेन्ना कमेंट येताय आणि मस्सी सारखे प्रेस करताय न्हू मस्सी सारको पापड जाता सारको न्ही रे ऑफकोर्स गायज म्हाका बरें दिसता कित्याक न्हू हांव इतले त्रास घेवन गायज हांव न्हू म्हणजे कोणा लॉस नासतना कोणा केअर काड नासतना लायक गायज नो लायक डेरिंग आमगेले हांव खूंय जावं खूंय भितर सरो हांव फाटल्या फुडल्यान चोयना गायज कोण कितें म्हणटलो आनी कितें ते आमगेले न्हू शूट करीत रावता अनलेस अंटील कोण येवन म्हाका म्हणजे यू आर नॉट अलाउड बा म्हूण तें गायज मागीर हांव तरी आसतना डिस्कस करतलो लायक यू नो खरें अलाउड ना हो आहा ते कडेन हांव हें करतलो आनी तरी आसतना आमगेले मागीर कंटिन्यू करतलो इफ आय एम अलाउड नो वन कॅन स्टॉप मी गायज रियली एप्रिशिएट हिम कित्याक गायज हांव लेगून न्हू असं रे नाकरे करतले न्हू लॉज येतले मातशें बट तो न्हू गायज तो सारको कॉन्फिडंटान लायक सारको ते लायक हांव मागीर म्हणटा का डोंट यू लायक फील शाय लायक मातशें लेगून दिसना तुका म्हूण कित्याक म्हाका आय डू इट हें जायना आतां पयलीं लॉजतालें बट एक प्लेसीचे म्हाका मातशें हेंच जाता आनी गायज हांव खंय भितर सरता न्हू कॅमेरा नाका पयलीं सार रे म्हणटा हांव म्हणटा कितें हांवें सारपा जाय यू डोंट हय थिंगा अनलेस अंटील बोर्ड ना मारलेलो यू आर नॉट अलाउड टू फिल्म सो हांव तो चोयता पयलें शॉपाचे बोर्ड ना काय ना ऑब्वियसली आय विल गो मागीर थिंग थोडे आसताय सिक्युरिटी ओ यू आर नॉट अलाउड गायज मागीर हांव तांकां सांगता इज दे एनी बोर्ड काय म्हूण तुमी भायल्या मारलो हा बोर्ड सो तुमी भायल्या मारूं जाय बोर्ड की फिल्मिंग इज नॉट अलाउड ओ व्हिडिओग्राफी इज नॉट अलाउड सो देर इज नो बोर्ड लेट मी कंटिन्यू अनलेस अंटील युअर बिगर मॅनेजर हुएवर इज दे कम एंड स्पीक टू मी सो गायज हांव न्हू हें करना कितें म्हळ्यार वेन आय एम रिकॉर्डिंग हांव कॉम्प्रोमायज करना कोणा कडेन केदो सिक्युरिटी येवं तो आनी कोणो जावं तो ओके सो येस इफ यू आर नॉट अलाउड लायक यू नो एक हें आसता जागो तुका खरें अलाउड आसता रिस्ट्रिक्शन आसताय बरोयलो आसता देन आय अंडरस्टँड देन आय वोंट फिल्म ओके सो एनीवेज मेळया तुमकां मातशें वखदान दाखोवया खंय वयताय आनी कितें तें ओके सो गायज आतां आमी वयताय आनी गायज भायल्या चोवपाक शकताय गायज वेदर ओके बरें आहा गायज गरम ना कांय ना ओके आनी वारोय मारना बरें दिसता भायल्यान रावपाक हय एशको तर वेदर आहा गायज न्हू म्हाका साप लायक जाता ओके म्हाका बरें दिसता एशको वेदर आसतना वत आहा चोय वत ना म्हण हांव दिसतोय सारकें ओके सोंसू जाता तुज्यान आगार घेवपा जाता आनी गायज मुगेले चोय ग्रास काल काट केलो तो तुमकां बिफोर आनी आफ्टर दाखोवपा आहलो बट गायज ना सो गायज आतां बरें दिसता ओके देर मुखार नाजाल्यार व्हडशीकेच दिसताली सगळी ओके लेट्स गो आली सो गायज पयलीं सद्या या आमी हालींशा गेले मातशें ते फार्मासी या आनी मेडिसिनाचे मातशें सॉर्ट आवट करया ओके आनी गायज तुमी नोटीस केला आसतलें हांव न्हू नाकान उलयतां आमगेली नाक न्हू सारकी बंद जालो हाय आनी म्हज्या नाकान हुस्कार घेवपा जायना सो गायज हांव सद्या ब्रिथींग न्हू हालीं तोंडान करता इवन रातीको न्हिदता आसतो गायज म्हाका हेसले त्रास जाताय या बिकॉज ऑफ हे फीवर गायज इट्स नॉट डेट म्हाका थंडी जाल्या ओ कितें गायज म्हाका न्हू समर म्हाका लायक जायना हे कारणां लागून मुगे धोड गायज चोयल्या कट्टोले तुमकां न्हू धोड सारके हेच चालू हाय दुसरे भाशेन ब्रावन हेच चालू हाय ना ते मशीन चालू ना गो सारके सो येस गायज मुगेले दोडे आख्योगूत होरपीत आसता आख्योगूत सारके आनी गायज इतले इरिटेट जाता म्हाका सारके नाक शिवर जाता हांव म्हणटा हेका मागीर नेक्स्ट टायम सो म्हणटा हांव की हांव समरा हिंग रावपा ना खाली विंटरा येतो म्हूण लंडना आख्खो समर गोंय काडटा म्हूण कित्याक गायज न्हू मुकोडे समरा जायना मातशें जायना मुको सोंसू हालीं समर लायक आमगेले पत्ते विंटरूय लायक तेका बट समर चड लायक तेका व्हॉट यू से सो चोया गायज नेक्स्ट टायम सगळे हांव मुगेलो समर गोंय स्पेंड करतलो शियान तरी गायज ऑप्शन आसता तुज्यान जॅकेट घालूं जाता तुज्यान हिटींग करूं जाता बट गायज हे गरमेन न्हू पयलीं सद्या तुका हे फिवराचे मेन प्रॉब्लम गायज म्हाका जाता दोड इची जाताय हुस्कार मेळना आनी जायते गायज म्हाका त्रास जाताय कुकींग फॅट क्लॉग्स युअर पायप्स गायज हिंगा न्हू कोण ड्रेनेज साफ करताय कित तरी जालो हा दिसता म्हाका हय सो येस तें सांगतालो तुमकां सो कित करया सद्या सोंसू पडलो हो वेदर आनी गायज आमी हाल्या वयताय तिका वेदर बरो हाल्ल्या बरो गायज हालींच्यान पॅकींग म्हाका कांय केलें ना गायज सांगिल्ले ते भाशेन इसन ना काय आमगेलो फाल्यांचो ब्लॉग चोवपाक गायज न्हू सारको इंट्रस्टींग आसतलो आनी जे कोण मुगेले ब्लॉग चोयताय तुमकां लायक जाताय न्हू गायज तुमगेले फॅमिलीक फ्रेंड्सांक प्लीज शेअर कराय तेंकाय सांगाय बसिगे ब्लॉग चोय मू
बरें आसता इन केस बरें तुमकां लागताय जाल्यार सांगाय तांकां ओके सो तांकांय चोयनी तांकांय बरें दिसतलें म्हगेले ब्लॉग चोयन व्हॉट डू यू से Yeah, as we always say, guys, तुम बहुत दिसताय जाल्यार okay, because we like you know we love anyone who subscribes, like you know subscribe करून जाय जाल्यार no problem. Yeah. But we always would love चोवपा तुम्ही you know बेश्टे Yes. subscribe कोन like you know like सबस्क्रायब करनाय आनी मागीर चोयनाय गायज इज लायक नो पॉयंट यू नो subscribe कोन चोयना हय जाल्यार सबस्क्रायब करून चोयनाय जाल्यार केसो जाता चोयलोले. That's the main thing. आनी गायज for us. तुम सदां म्हणटाय म्हाका मातशें तुगे ब्लॉग आमकां लायक जाताय मो सो गायज प्लीज लायक जाताय जाल्यार न्हू दुसऱ्याकूय शेअर करे ओके सांगाय दुसऱ्या अरे हे उमके मनशा गेले लायफ ऑफ मिस्टर अफोन्सो बरें ब्लॉग करता चोया या मो गायज आय मीन शेअर करे व्हॉट डू यू से Yes, of course. ओके सो दॅट्स इट गायज सो या आलिशा गेले पहिले मेडिसिनाचे गायज हांव न्हू मस्त केन्ना आमी आतां वयताय आनी कोणूय आमकां इंचात्ता न्हू गोरिबा वॉट्स योर चॅनल नेम म्हण म्हाका सांगले म्हण हांव मस्ती म्हणटा आसा रे सांगचें हे ना कित करता गायज म्हाका न्हू जाय जा गोरी विचारता काल शॉपिंगा गेले तेन्ना गायज न्हू म्हाका दोग तीग जाणांन घोऱ्यान विचारला लायक वॉट्स योर चॅनल नेम हे म्हणटा आसो आसो ताका सांगना गायज इट डजंट मॅटर बट ऑलवेज गायज हांव ताका एक्सप्लेन करता आमगे लँग्वेजीन हांव ब्लॉग करता कोंकणीन करता मू यू मायट नॉट अंडरस्टँड मू ओके आनी मागीर ती म्हणटाय सबटायटल गायज आमगेले कोंकणी सबटायटल येनाय जाणाय तुमी येताय बट रॉंग येता आनी सारकें बेस्ट जाता ओके सो येस हांव तांकां सांगता बिफोर दे सबस्क्रायब ओनली इफ यू अंडरस्टँड दॅट इज गुड बट समटायम्स गायज लोक म्हणटा इट्स ओके डजंट मॅटर वी वॉन्ट टू सबस्क्रायब म्हणटा म्हणटा दॅट इट्स ओके सो येस गायज म्हाका बरें दिसना. आलिशा रोखडे म्हणटा नाका नाका ते काय ते समजना तांकां कितें हें करता बट कोणा सबस्क्रायब करूं जाय आसते कोत्ताय न्हू गायज आमी म्हणटाय ओके लेट्स सबस्क्रायब टू देट चॅनल सो दॅट्स इट सो पयलीं चोया आलिशा गेले मेडिसिनाचे ओके आनी बुकारी कित काम आहा तें आमकां वचपा जाय पोस्ट आनी गायज मागीर वयतली आमी पोस्टाक ओके सो गायज हे चोय गेले आलिशा आनी हांव गायज गाडयाकू बसोन आहा कित्याक न्हू पार्किंग ना आमकां सो गायज फायनली हांचो येयले आलिशा जापको कलेक्ट केला आनी जापको येयलो हांव नोको कित्या लागून पत्ते गेले ते एक्चुअली वॉट हॅपन आली तुगे रॉंग मेडिसिन दिली तुका ते No, what happened was doctor had prescribed some antibiotics for me. Then सांगता हांव बरें आसना तो सगलो सो तो म्हणपाक लागलो इन्फेक्शन बा आहा जाल्यार जाता असो म्हण ब्लड प्रेशर तशें कोन्न बट आय हॅड देम सो आय टोल्ड हर टू कॅन्सल इट तेन्ना ते करूं ना मस्त सो yesterday when I went to collect yours that time they gave me that also and दियो ना चुकोन so ते थिंगा आहलोले सो ती जाय तुका आनी ही जाय no I don't anyways I left them now but ती पत्ते दिले तेंकडे ना ती दल्ले म्हाका okay. सो या ये आनी ना थोडी आहलो मी तेंकडे दे आउट ऑफ स्टॉक सो हाय ती दिले सद्या टेम्पररी घेयले तेंकडे इट्स मेंट टू बी 56 but they gave me only 28 आणि ब्लड प्रेशर गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम I'm gonna take blood pressure tablets गायज आलिशा जाता जाणटे आलिशा एज जाता आणि सद्या मी ब्लड प्रेशर देंवता आलो बट आय डोंट नो फॉर सम रिजन म्हणटाय न्हू गायज जेन्ना ब्लड प्रेशर बाय स्टार्ट जाले म्हणजे कळले एज जात मग yeah another 2 years I'll be 40 guys आवय हाली 40 जातले गो आनी आय विल बी 25 कोण तू गायज मुगे एज नो केन्ना चोडय ना हाली देवयता गायज आपण 25 जाता खंय कोण सगळे जाणाय ती जाणाय तेगे एज ऑलरेडी आमी डिस्क्लोज केलो आहा तेगे एज आणि कोण नकोय जाल्यार कमेंटान घालाय अजून माझ्या माणसं दिताय तुमका करेक्ट एज आय एम गुड एट कमेंटिंग रिप्लायिंग बॅक सो तांकां खबर आहा मुगे एज हांव चेक कम तांकां खबर आहा मुगे एज हांव अजून यंग मो ताका लागून विचारन नाय ते हांव जाल्यार लॉजन आय ऑलवेज टेल माय एज आनी तूं कितें म्हणटा हांव लॉस तर ऑफ कोर्स यू आर लायिंग टू देम वॉट आय एम लायक मुगे एज आहा ती आहा न्हू हांव यंग आहा तो आहा गायज कितें म्हणटाय तुमी हांव यंग आहा तो यंग आहा न्हू हे बेस्तें हांव लॉजेत खंय मुगे एज सांगपा सो आतां खंय येता आमी नेक्स्ट स्टॉप सो जस्ट गो टू द पोस्ट ऑफिस Okay guys, so next stop आमगेले पोस्ट ऑफिस and we can shop there only, no? आणि guys आमका बारीक बारीक कितें जाय एग्स आणि ब्रेड जाय एग्स आणि ब्रेड जाय ओके बटर आहा थिंगा चीज आहा थिंगा जॅम आहा थिंगा सो येस गायज सगळे आहा तेगेले ब्रेकफास्ट इन केस तो कोत्तोल जाल्यार ब्रेकफास्ट जाय जाल्यार तेका हा थिंगा जेवणा प्रॉब्लेम ना जेवण मादामीन बरें रांदून दवरले तेका सारखे पेजांत सारखे सो येस इतले या आणि चो या बारीकशे 2 वस्त घेया आणि मेळया तुमकां
सो गायज फायनली आमी पावली आमगेले पोस्ट ऑफिसांक. ओके गायज आमगेले पोस्ट ऑफिस आमकां हिंगा बुगलेको आहा तें चड पयस ना. आनी आलिशा गेले गायज हेंचय. So what we are buying? Kaya naka? No. You want to buy some bananas for me? Maybe bananas. Banana घेतो का? हाताल तो. Guys taka banana like सारखे. Egyptian monkey. किती बोलपाला I got किती मिळेल रे मागता सजमरा आता banana I got some banana किती मिळला ना रे हांव चोक म्हणल्या Guys सगळे भाषे उलोप दुसरे भाषे banana म्हणटा banana. Banana. मागता सजमरा चल लॉस्ट टाइम जाता गायज आमकां न्हू ओगूच जाता आमकां पावपा जाय स्विंडन. ओके सो आयज आमी वचपाची स्विंडन जिगाली. आणि गायज आमगेली ट्रिप स्टार्ट जातली स्विंडन सन. व्हॉट यू से? सो या केश वयता आनी कितें तें गायज. आनी अर्ली मॉर्निंग उठपा जाय मुगो. वी हॅव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग कित्याक आमी 6 भायर सरतली. सो दाखयता तुमकां आमी कितें कोत्ताय कितें तें रे. गायज बुका न्हू उलोवपा लेगू जायना. हांव नाकातले उलयता सारकी नाका मातशें हुस्कार येना. हांव नका कितें जातलें मुमगेलें सकाळी फुडें. सकाळ फुडें गायज न्हू चड जाता मुगे चाडता सारकी थोडी. आय मीन नाक बंद जाताय. आनी इवनिंग टायमार गायज हे दोनी टायम म्हाका सारके त्रास करताय. ओके एग्स वी नीड एंड ब्रेड. ओके एग्स इन द अदर आयल. गायज हेका आलिशा काय खबर ना येता हिंगा सदांय सस्पता हेशी तेशी. गायज एश कोन्नू म्हाका इंडियन शॉपार येयले म्हणटरी म्हाका न्हू गोंयच उडकास येता. गोंय कितको पसऱ्याचे वयताय लायक आतां म्हणटो हे गेले न्ही गो कितें म्हणटाय ती सुपर मार्केट अशी धाकटी. बट अशें गो गायज आमी पयली अशें करून धाकटी सुपर मार्केट आहाय तेन्ना गायज बेश्टे असो पत्ते लस्सी बूक घेवपाक आनी कितें हाली यूज टू गो एंड बाय गो लस्सी शॉपाचेर. पॅकेटाचो लस्सी लायक बेश्टे चिप्स एश घेवपाक आनी कितें ना कितें घेवपाक वयताली. आमगे सायडीनू शॉप आसलेले नानागे थिंगा हांव मोस्टली नानागे थिंगा आसता ल्हान आसतना. आनी हांव नाना आनी आमगे बार आसलो गायज. ओके आनी हांव कितें करतालें बारा वचोन ड्रॉवरा पयशे काडप आनी मुगे ग्रँडफादर आसलो त्या जाणा. आनी तो मुडी पापा पयशे काडले म्हण वयता म्हण आनी क्रॉस करून थिंगा ऑपोजीट घरा शॉप आसलेलें. What about bill? थिंग घेवप We have bill? मिल्क मिल्क इज देर. Is there no? Yeah. Coffee? सो ओय गाय सो सायडीन शॉपाचे वचोन मागीर सायासा बिस्कीट येवपाक घेवपाक वयता चाय आनी क्रिमीच्यो त्यो क्रीम आसो जाय आसलो तितून. आनी मागीर लस्सी अशें हाडप वचोन. हय म्हाका केन्ना ना म्हणनासलो म्हगेलो पापा. नाना तापयताली कित्याक तो म्हाका केन्ना ना म्हणना म्हण सगळे कामां जेवणा वखदां लेगून चॉकलेट्स अशें करून कितें. सो नाना हांव सदां म्हणटा तूं मारकिरें नाना म्हण हांव आजून फकाण करता तेजे पापा बरो आसलोलो तूं मारकिरें तूं म्हाका केन्ना दिना आसलोली. जायत पाट उगडास करता. नाना स्ट्रीक खालोली न्ही गो. नाना स्ट्रीक आसलोली आनी रोखडी फोनाक वयताली मामी फोन मारूं म्हणटाली उठना बा जाल्यार ब्लॅकमेल करताली. आनी पापा म्हाका सगळें दितालो कितले हांव वचोन काड म्हणटा ड्रॉवरा तूं पयशे तुका जाय ते घे म्हणटा वचोन. ओके तुगे इंटरव्यू घेता हिंगा पापा मामा काड तिका ब्रेड काड. होच ब्रेड आहा. Check the date. Just memories, no? Check the date. Papa. अरे हा पापा मामा. Okay, this is okay. So guys आमी ब्रेड घेला एग्स घेले आनी बनाना घेले. We need coffee? Yeah. I'll buy a small one for now. Yeah. So guys आमकां न्हू कॉफी जाय. आम्हाला गेली गायज फेवरेट कॉफी. बरो कॉफी पिता तेका लायक कॉफी. So buy one for time being. Yeah, small एक one धाकटो घे. I'll buy. Yeah. So anyway, small one I called ना. एकदा न्हू. Yes guys एककोल्यार न्हू व्हडली कॉफी ना बॉटल धाकट्यो आहाय. Buy one. धाकट्यो सारक्यो. Anyways पुरती मागीर आमच्यान व्हडले हाडपा जाता न्हू. Pick one. So guys आता आमी हे सगळे पे करताय. ओके आनी तुमकां आमी मागीर मेळटाय गायज. ओके आनी सांगेल ते भाशेन आमकां वगूच जाता. ओके सो आयचो व्लॉग गायज हांव चडूय व्हडलो करपा ना दिसतू करतलो. सो ह्या हो व्लॉग हांव स्विडलन वयता आसतना एक कंटिन्यू करीत. सो खबर ना म्हाका सद्याक पॅकींग बूट मुगे जालोली आहा. हालींशागे पॅकींग जालें ना न्हू. No, I'll just do quick. हालींशान गायज अजून पॅकींग केलें ना. क्विक करता खंय पॅकींग मागीर सगळे इसरत येतले. हे हाडना ते हाडना. It's okay, I have Anika there. ओके गायज पयलीं सद्या आमी पे करताय. कार्ड प्लीज. Thank you. Will hold?
या ओके गाईस आता आम्ही पे केले आणि या आता वी फॉरगॉट समथिंग नो वयल्यान कॉफी इसरोपा आमी कॉफी इसरोवपाची हय गायज हांव उडगास करून जाल्यार कॉफी इसरोवपाची बट तरी आसता म्हाका दिसता कितें तरी इसरलो हांव नको नो नो सो ओपन फाटल्यान घालता तकलेचे बात तुज्या गायज आलिशा तांत्या ट्री एशको घेना एक सायडी केड घेना सगळे आपण घेना एक्चुअली पोती घालपा न्हू तेणे पोत दिवपा न्हू ना गायज हेगे मस्ती न्हू पोत दिता खंय तो आलिशा सांग थंय इट्स ओके सेफ प्लॅनेट नो सेफ ट्रीज सेफ प्लॅनेट नो ट्रीज एक्चुअली राबिश बगारपा बट इट्स ओके या गायज आलिशा हुशार तशको सेफ प्लॅनेट म्हणटे त्रास घेत ते आपण बट प्लॅनेट हे कोण ना Where did I keep the keys? I don't know. Okay, let's go. आता आटा न्हू लेगून भायर सरल्या उजवाड वाजता गायज पयलीं कितें जाता हांवूच बरोबर जालो दिसतालो न्हू रे हय आतां उजवाड वाजता 10 o'clock लेगून उजवाड वाजता हय आतां जाली सो दीस नाली लेगून सो जाली मू आतां आमी वयताय कोत्ताय म्हणल्यार गायज हांव नको आमी कितल्या पावतलो ते स्विंडन दॅट्स वॉट टायम जातलो टायम लागतलो म्हणून तुमकां उलयलें आनी मगे मातशें पत्ती कामाचें बसली गायज ताका लागून ओगोच जाला आमकां भायर सरो पडटा आनी कोडोय ना 10 लेगू पावल जाल्यार गायज 9 लेगू तर आतां आमी स्विंडन पावली जाल्यार उजवाड आसतलो ओडिसी दिसना तुका उजवाड आसतो म्हणून या हय गायज आनी सकाळीचे उजवाड गायज रोखडो आतां बरें दिसता लायक 5 म्हणल्यार गायज उजवाड आसता आनीक न्हीद म्हाका दिसता हेंसान धाकली जाता आमगेली न्ही गो गायज न्हीद जायना हिशोब जेमू जायना गायज कितून दीस जाले जेमू जायना सारकी जितलो न्हिदता तितली उणीश दिसतेशें आनी उठल म्हणटरी अरे आतां न्हिदलो मरे हांव पोत उठवलो मू एशको जाता गायज आनी लेटूय न्हिदताय आमी कित्याक उजवाडू आसता न्हू गायज ट्रॅफिक दाखयता तुमकां ओके आमकां गायज हेका लागून वोगोत जालो येताच तो गायज हे आमकां ट्रॅफिक मेळ्ळो अजून गायज तो क्लियर जालो ना चोवपा शकता कितली ट्रॅफिक ते कित्याक न्हू आमी रावताय थिंगा जायत्यो कंपनी आहाय सो एवरीवन's finished work नो फॉर द डे कामा ट्रॅफिक दिसता म्हाका न्हू सो दे आर ऑल गोइंग बट आय कॅन फील नम वयतले गा आसता बिकॉज वी आर नॉट कमिंग दिस सायड नो दिस टायम आनी गायज हमादा तो रॉफ आहलो न्हू एक्चुअली चाललो तेका यु नो ही ट्रीप आमी प्लॅन करचनी आदी गायज आमी चाललो तेका न्ही गो या आतां काय मू तो सांगता आपल्या खबर ना पूण केन्ना ऑफ आहा तो सो येस ऑफ आहलो मुस्ता बट एकू दीस ऑफ आहा तो गायज फाल्यां कामां वयतलो न्ही गो हय फाल्यां कामां वयतलो पर कामां वयतलो हांव नको गायज पर कामां वयतलो मॉर्निंग हा म्हणटा पर अर्ली मॉर्निंग आहा तो कामां सो गायज नो पॉयंट एनीवेज सो या घरा कडेन आनी दाखोवया तुमकां आमी मुखार कितें कोत्ताय ते ओके सो गायज फायनली आमी पावली घरा ओके आनी दाखोवया तुमकां हमादा गायज तुमी जायत दीस जाल्यार आसतो हमादा मेळना आसतली आतां हमादा आहाय गा दाखोवया तुमकां हमादा से हॅलो गायज हमादा वी आर लिविंग हमादा हियर अलोन एंड वी आर गोइंग टू स्विंडन हमादा वाय यू वॉन्ट टू कम येस गायज सांगेल ते भाशेन तेका काम आहा आनी गायज चोय केसो तांबडो जालो तो सो गायज स्किन कलर हियर इज रेड एंड व्हाइट गायज आकोगूत भायल्या बसोन हाल्लो बरो वच घेतालो इट्स नायस नो वेदर आनी गायज हिचे गेली झाडां न्हू बेश्टी भायल्या हाड धरलो आहा हिगा आतां ती भितर वतलो ओके बरें जालां आनी हेचो हेय भायल्या हाड धरले तेका न्हू चडूय वच कोना येना आतां हिंगा सावडी आहा मुगो गायज ते न्हू भायल्या हाड धरला अदरवायज न्हू सारकी कारपोताय रोखडी लासताय स्पेशली हिचो ही पानां न्हू सोमती लासून वयताय गायज तेंची मातशें हाड धरला भायल्या बरी दिसताय चोवपाक आनी बरी जाल्याय बा हेय गायज चोय हेका आनीक पान येता लीव पान येताय तेका ज्या दिसा गेल्ले गायज तेका न्हू आजून पान येवना आतां हे 2 दीस जाले तेका बेश्टे भायले हाडटा सो तेका लागून गायज तेका पान येता एक्चुअली झाडां म्हणटाय ती सनलायट मेल इम्पोर्टंट बट डायरेक्ट सनलायटा गायज ती दवरली न्हू तूं सोमती लासताय सो ह्या भितर आनी गायज सो या मुखार म्हाका दिसता गायज आमी न्हू बेगीनू भायर सरतली ओके उरला खाली आलिशा गेले काम आलिशान मातशें पॅकींग केलें म्हणटरी आमी वयतली आनी अशें आलिशा गेले हे ऑफिस चेर घेवन आपण आहा बसोन वॉट यू डूइंग माय बॉय यू वांट टू कम विथ दादा यू वांट टू कम विथ दादा यू वांट टू कम विथ दादा गायज भोगो दिसता एक्चुली म्हणजे सोड असो ना केसा हूय बुजबाय चोय चोय तेका मस्त्याक चोय 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 जात कितें तेका वाय बायटींग दादा
हाय कित केलें रे तुका नॉटी बॉय मुगल पूत गुड बॉय सो गायज मेळटाय तुमकां आनी म्हाका दिसता आमी बेगीन भायर सरतली आतां आनी गायज तुमकां हांव कांय दाखयना ओके जेन्ना आमी भायर सरतली न्हू तेन्ना तुमकां आमी भेटतली ओके सो खंय वचना काय सोयत रावाय सो गायज फायनली आतां आमी भायर सरताय ओके न्हेसोन बा रेडी जाली चंय जायत टायम लागलो गायज आनी आतां टायम जालो हा गायज 9:30 ओके काय झाल्या ब्लॉग बा एडिट करून अपलोड बा केला आम्ही कित्याक मागीर आम्हाला टाइम मेळपाना म्हणून रे हय सगळें रेडी केला आनी भायर सरताय खायचे गायज म्हाका तापयलें जायना काय म्हण तेज पोटा भूक लागली आमले ऑन द वे कितें घेवया हाटेर सो तेका लागून तेशें भायर सरता आनी कट्टलें हांव घरा वयता म्हण हांवें गायज बेश्टें टी शर्ट चोयला दॅट्स इट बेश्टें मंडे ओके गायज चोवपा शकताय 9:30 ओके आमी भायर सरताय बाय बाय हमाद आय सी यू टेक केअर सो गायज या आनी चोया हाटेर गायज तुमकां दाखोवया मुखार आमी कितें करताय आनी कितें एक्चुअली गायज म्हाका न्हू पोटाक भूक लागलो आहा सारकी सो कितें खावपाक गायज आमी हाटेर थांबतली आनी गायज आयज आमगेली न्हू इट्स अ बीड डे ओके फाल्यां भिनयतली आमगेली सो सगळे गायज रेडी करून गेले हेचे फूड वेस्ट आनी हे कितें रे ते प्लास्टीक बा सगळे गायज हितू वयता ओके सो या आनी दाखोवया तुमकां मुखार कितें करताय आनी कितें ना तें ओके I'll keep my bag here only, okay? गायज म्हगेली सारकी नाका बंद जालो हाय ओके हांव उलयता गायज म्हाका उलोवपा लेगून जायना बट कितें करया I should have got my jacket, no? I told you, what if you need it? Oh, is it? So, guys, we आता मातशें jacket घेता. weather trust करून जायना, what you say? Yeah, actually, I'll bring my jacket, okay? So, hold on this one. You talk to them. सो गायज मुगे आख्खे केस ओले हाय ओके बेश्टे टावला हें केले डेब केले आनी बेश्टे बांद गायला आनी येयला भायर सोन आनी हो एक पोटा भूक लागलो हा म्हण ओडो लागलोलो आनी कांय करून ना म्हणल्यार हेमादा कितें करपा आहा तें कोन्न दवरलां ओके आनी आज सद्या तेणें मटन आनी रायस जिरा रायस उरलो तो काबार केला हेमादान ओके हांवें म्हणलें तें हातू आनी आमकां कांय नाका सद्या आमी भायर कितें हातोली सो चोयता मॅकडॉनल्ड कितें एश कोन्न कित्याक मामीन कितें कोण दवरलें तें खबर ना कितें जाल्यार कोण दवरलें आसतलें तें घेवन सांगो नाका आनी चोवया आतां मातशें पोटा बुकें कितें करपा तें ट्रिटमेंट जॅकेट इसरोन येयला सांगलो तेका जॅकेट घे म्हूण कित्याक सांगो जायना न्हू गायज वेदराचें तेका लागून शोज 24 degrees टुमोरो बट नोका न्हू रे यू कॅन्ट ट्रस्ट इट आय एम सेयिंग द वेदर I got my bubble. ओके वेदर म्हणटा ट्रस्ट करूंक जायना म्हणटा No, you can't. Yes, guys, हिका वेदर सांगो जायना केन्ना कितें जायत तें खंयच्या वार मारत आनी खंयच्या वादळ मारत तें कांय सांगो जायना आय एम व्हेरी हंग्री What about you? Where will go? Drive through McDonald's? Yeah, we can. Okay, guys, मेळया तुमकां McDonald's okay? सो गायज फायनली पावली आमी मॅकडॉनल्डाक ओके आनी भितर वचनाय गायज ओके भायल्यानसो ऑर्डर कोत्ताय ड्रायव थ्रू कित्याक आमकां बसता कोत्ता म्हणल्यार गायज टायम जातलो आनी आमकां डिझलूय घालपा जाय गाडयेक ओके सो ऑर्डर फॉर मी बीग मॅक नो पिकल्स सो गायज हांव म्हाका न्हू बीग मॅक ऑर्डर कोत्ता विथ नो पिकल्स वॉट यू हॅविंग I'm gonna try the Mac spicy. ओके आनी आलिशा आहा थंय गायज मॅक स्पायसी Spicy Mac crispy हुई. स्पायसी मॅक क्रिस्पी It's a new one. okay so yes so yeah Hi, can I have a Big Mac but no pickles in it, please? Sure, anything else? Actually, you know what? I'm gonna change my mind. I'm gonna have the same. Well, you'll have Big Mac with no pickles. Yeah, both no pickles. and fries Yeah, no pickles. Can we have one meal, please? Make Want milk? one meal. Oh, meal. Yeah. Make it a meal. Yeah. Yeah, sure. So I'll have Coke but no ice in it, please. Medium or larger? Make it medium, please. Medium, no worries. With a Coke, yeah? Sorry. Coke? Yeah, but no ice in it, okay? No ice? No worries. Thank Anything you. else? No, that's fine. Thanks. Cheers. Please come to the next window. सो गायज आमी ऑर्डर केले आमगेले ओके सो या पोटा सारक कावंटर वाडटाय आलिशाचे पोटार वाडटा आसतले कावडे एक्चुअली गायज हांव किदो खावपाक वतालो कित्याक हांवें म्हणलें नाका नाकेश दिसतालें गायज आतां गायज भायर सोद तेन्ना पोटा भूक लागली
हामादा म्हणटालो जी बारबर सगळे आय टू जी मागीर हांव वयताय सो येस गायस हामादा जेयतलो आतां आनी आमी हातोली मॅकडॉनल्ड हिंगा सो गायस आमगेले मॅकडॉनल्ड येयले हसय Ketchup, please. आनी या ते म्हणल्यार गायस डिझल घालया आनी एक कोडी रावन पयलीं हाया न्हू Yeah. Thank you. येस गायस आमी हिंगा डिझल घालतली तिका सायडी पाप करतली गायस आनी आमी आमगेले पोटा करतली मातशें कित्याक आलिशा चलोवपा जाय न्हू मागीर झू कोण दीत म्हाका हुई गायज हांव नोको तुमकां नोटीस केलें जाल्यार म्हाका मातशें उलोवपा जायना आली यू नोटीस आं Huh? तूं नोटीस केलो आय कांट इवन स्पीक Yeah. गाय सारकें नाक बंद जालो हाय सारकें त्रास जाताय हांव नोको हाल्या कितें जातलें आनी कितें मू बट एनीवेज गायज तुमकां हांव कितें दाखोवपा आहा तें सगळें दाखयतलो एक आनी एक ओके सो करया आतां पोटाचें You can start eating. येस आय एम नॉट वेटिंग फॉर यू ओके गायज आलिशा गेले करता आमगेले पोटाचें ओके सो गाइस चोवपा शकताय म्हगेलो बिग बॅग विथ नो पिकल्स ओके सो ट्राय करूया जाय दिसान हायलो गायज न्हू कितें बॉल लागता स्पेशली मॅकडॉनल्ड्स गायज न्हू सदां हायल्यार तुका बॉल लागना इतलें जाय दिसान हायलो गायज मॅकडॉनल्ड हांव नोको कितले दिसान हायलो तो म्हाका दिसता कितले म्हयने जाले आसतले एटलिस्ट 2 म्हयने जाले आसतले सो येस बरो लागलो सो गायज आतां हांव गेलो हाता आनी मातशें वखदां तुमकां आमी मेळटाय ओके गायज हेचो येयले आलिशा डिझल गन मुगे काबार जालो गायज इल्लो उरला कुडको वचय कितू फास्ट रे चिप्स खायले नो बोल सद्या बगर खाता Fast is that? चिप्स मागीर खाता आवय तू कितलो टायम लागलो मुगे पेट्रोल घालपाक आमी डिझल That it didn't even take me long. Guys, I get porta. It's so fast, aita. I'm gonna stop some and eat first, no? सो गायज हांवें आमगेलो बगर केलो काबार वचय कितू फास्ट रे लावा. गायज म्हाका न्हू स्लो आहा पण म्हाका लायक जायना म्हाका फास्ट हायल्या बरें दिसता स्लो हायन स्लो आलिशा गायज लायक इल्लो गॅस मारपा तुका जायना गायज म्हणजे जप को हांव रेडी तेकला ते जाता. वाट्या जाता एसिडिटी जाता ना एसिडिटी जाता गायज म्हाका दिसता न्हू झुप को खाता न्हू बेगीन तेका लागून गायज म्हाका दिसता तूं मागीर म्हाका ती रोखडी एसिडिटी जाता कित्याक चड सारकें मातशें चिकन ना दिसता म्हाका ड्रिंक पिल तू या I had a sip. कितू फास्ट रे तुगे लावा. What you mean, कितू fast? केलें ड्रिंक लेगून guys. I didn't even take like that long, did I? गायज आपण लिमकाई गेलेला ओके लिमकाई पिताय Oh, that was from home. That cooked the curry, but how? I was like, I thought it came half. गायज मागसोले आलिशा जोगट बो एकला कर कित्या रे ते Why did he say no lettuce and then he put pickle, didn't he? he put pickle for you And tuka म्हाका गायलो ना बरें जालें idiot. I don't like. ना ते pickle हायला नु guys मैं थंडी जाता रोखडी. फ्रायज खाता गायज एनीवेज गायज आमी तुमकां माशोकता मेळटाय ओके अक्षय हिंगा व्लॉग एंड करूया ना Yeah, I think we should. आणि कितें दाखयतो आमी. हय आनी कितें दाखयतले गायज तुमकां M4 वो M25 जा न्हू M4 लागता न्हू या Guys, how many years? 15 years. अजून चिंतता M24 or M25 तो. थंड रसपा. समजता गायस आयचो व्लॉग तुमकां लायक जालो आसतो न्हू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया शेअर करूया आनी सबस्क्रायब बी करूया थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू व्लॉगान टिल देन गायज बाय